नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दिप्ती काकोडकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो मेळ्ळेचो आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। सांग्यार IIT येवचीच पूण शेतकारांच्या जमनीचेर न्हय, सरकाराच्या जमनीत सांगेच्या शेतकारांचें म्हणणें। आमदार आंतोन वाझान केली आरोशी गांवची पळोवणी। ड्रेनेजीचे प्रश्न बेगोबेग करतलो सुटावो, आमदाराचें थळावें आश्वासन। वायट हवामानाक लागून गोंयांतल्या आबोलीच्या बहराचेर परिणाम। गोंयांत विकपाक येतात कर्नाटकाची आबोली। म्हादयक वाचयात उलो दीत। सेव म्हादय सेव गोवा संघटनेन आयतारा सांगेच्या बस स्टँडाचेर केल्या जाहीर सभेचें आयोजन। गोंय वैजकीय महाविद्यालयाचे कॅन्टीन आनी गोंय मानसोपचार हॉस्पिटलांतलो भाजीपाव 5 स्टार रेटीचो। सर्वसामान्यांक तो कसो परवडटलो, समाज वावुरपी शंकर पोळजीचो प्रश्न। आणि ताळगांव दुर्गावाडीच्या पारंपारीक शिगम्याची जाली सुरवात। ताळगांवची फामाद धुळवट सुरू। आता खबरो विस्तारान। सांग्यार IIT येवच्या बदला शेतांच आसची असो खर विरोध शेतकारांनी केल्लो आनी ह्या विरोधांत तांकां यशूय आयलें। IIT आसची पूण ती सरकाराच्या जाग्यार रात दीस रक्ताचें उदक करून पोट भरपाक रोयिल्ल्या शेतांत न्हय अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा। आमचो IIT विशीं कसलोच विरोध ना, पूण आमची शेतां नश्ट जावची न्हय होच तांचो हेतू आशिल्ल्याचें थळाव्या शेतकारांनी सांगलें। फाटल्यान सगळें आसता सगळें आमी रोयल्लें आसा तेन्ना आमकां आतां उमेद जाल्ली आसा की IIT गेल्या आनी शेतकारांचे कितें तर बेनिफीट आसप मुखार जाला। आतां आमी पयलीं शेतां कित्याक रोयना आसता थोडे तेंप सोडलीं। रातभर हांगा गोरवांनी खावपाचीं आनी आमी रातभर काम धंदो करून हांगसर शेतां आमकां रावचें पडटालें, म्हणून आमी शेतां मातशें थोडीं पाडंग एक वायट नजर म्हणजे कितें आसा। IIT आमकां आमी IITचो केन्ना विरोध केलो ना। आमी IITचो विरोध केलो ना कारण IIT जायी पूण खंय जायी, जी जागा गव्हर्मेंटाची पळय जमीन जागा आसा त्या जाग्यार IIT जायी। गोंयांत शेतकारां पोटार पांय दिवन जावं शेतांची जमीन बरी आसली ती पिड्ड्यार करून IIT करून कांय गोंयकारांक कांय फायदो ना, कारण हितून शिकपा येवपाची जे आसा ते फक्त एक 5% किंवा 2% आसता गव्हर्मेंट आमकां गोंयची भुरगीं शिकतले आनी 98% जे भुरगीं जे आसा हे आवटसायड ऑफ गोवा आसतले। ते मागीर महाराष्ट्रा आसूं, कर्नाटका आसूं जावं इतर खंयची स्टेटींचे आसूं। ताका लागून आमी विरोध कांय केलो ना। आमी विरोध कितें केलो, आमच्या शेतांनी IIT नाका म्हूण। रेल्वे प्राधिकरणान आरोशी वाठारांतले ट्रेडिशनल ड्रेनेज पुरयल्यात, ताका लागून थळाव्या लोकांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा। रेल्वेच्या अधिकाऱ्यां कडेन उलोवन आनी सविस्तर चर्चा करून ड्रेनेजीचो प्रश्न सुटावो करतलो अशें आश्वासन कुठ्ठाळचो आमदार आंतोन वाझान दिलें। आरोशीच्या थळाव्या लोकांनी रेल्वेन ड्रेनेज हाडून दवरल्यात अश्यो कागाळी केल्ल्यो। ते प्रमाण आमदारान शेनवारा आडोवन दवरिल्ल्या ड्रेनेजीची पळोवणी केली। For the underpass for people. आमकां थिंगा कालवट बघतात लोकांक दिवचो कित्याक सोंपेपणी हें उदक वचपाक शकता, म्हणून ते रेडी जाल्या तरी आसतना ताका हांव डिस्कस करपाक कित्याक आतां मातशें बरे भशेन बसोन डिस्कस करपाक मेळना, तरी आसतना ताका हांव बसोन आनी ताका आमी प्लॅन करतले बाबा कशें तें उदक वचपाक जाय, कशें फ्लो जावपाक जाय, तेजेर आमी डिस्कस करून आमी ताका इन्स्ट्रक्शन हांव आतां दितलो। आनीक दुसरें म्हणल्यार आमचे ते सगळे लोक आमचो लोक जे वाड्याचो लोक हे वाड्याक ताका तांचो एक डिमांड आतांचो नवो तो पयलींचो डिमांड आसलो ताका अंडर बायपास रोड जावं आनी हो तेगेलो डिमांड आहा। पयलोय आसलेलो न्हय आतांय आहा आनी आतांय तेंची सगळी आमची वाड्याची जो लोक आहा तो हांगासर येयलो ताका बायपास रोड जायो म्हणून। आतां हो तेका हांव डिस्कस करून हांव रेल्वे कडेन डिस्कस करून जाता ते भाशेन पर्सनल लेवलाचेर जे म्हजे लागीं कितें जाता जावं CMाक मेळपाक जाय जावं रेल्वे ऑफिसरांक मेळपाक जाय तांकां मेळोन म्हाका जाता ते भाशेन हो रेल्वे अंडर बायपास
हो इतले वर्सां जावंक ना तो म्हाका करून ताका दिवपाक जाय हे हाका लागून हे लोकांनी म्हाका चड एप्रोच जाली आनी लोकांनी म्हाका सांगलें ताका लागून हांगासर हांव आयला. वायट हवामानाक लागून अंदू स्थानीक आबोलीची फुलांच्या बहराचेर परिणाम जाला. देखून अंदू भर शिगम्याच्या दिसांनी आबोलीच्या फुलांचो उणाव निर्माण जाला. उणाव आशिल्ल्यान स्थानिकांक आबोलीच्या फुलांक सध्या भाव आयला. दुसरे वटेन कर्नाटकांतल्यान येवपी आबोलीच्या फुलांकूय कांय प्रमाणात बरे दीस आयल्यात. गोंयकारांनी आवयचें स्थान दिल्ल्या म्हादय मायेक वाटावपा खातीर सेव म्हादय सेव गोवा ह्या संघटने वतीन 19 मार्चाक सांगेच्या बस स्टँडाचेर सांजेच्या 4:30 वरांचेर जाहीर सभेचें आयोजन केलां. अशी माहिती सेव म्हादय सेव गोवा संघटनेचो वांगडी विकास भगतान दिली. ही जाहीर सभा कसलोच राजकीय उद्देश दवरून आयोजीत करूंक ना. ह्या सभेत म्हादय खातीर वावुरपी गोंयभरचे समाजीक कार्यकर्ते सहभागी जावन ह्या विशयाचेर जागृताय निर्माण करतले. देखून सगळ्या सांगेकारांनी वांटेकार जावन ही सभा यशस्वी करची अशें आवाहन आपाची फुडारी प्रतिमा कुतिनोन केला. फाटल्या कितले दीस आमी कॉर्नर मिटींग स्टार्ट आसल्यो सेव म्हादय सेव गोवा मुवमेंटाच्यो आनी हळू मिटींग करून आमी ठरयलें की एक शेवटाक एक मोठी मिटींग पब्लीक मिटींग ह्या वाठारांत जावची. त्या खातीर हे सगळी टीम जी आसा सांग्यावयली टीम काम करताली. कालूच आमकां परमिशन मेळ्ळा आनी आमची फाल्यां 19 तारखेक आयताराक बरोबर 4:30 वरांचेर एक जाहीर मिटींग जाहीर सभा सेव म्हादय सेव गोवा मुवमेंटाची जातली. आनी ह्या मिटिंगेक गोंयभरांतल्यान वेगवेगळ्या वाठारांत काम करपी NGO आसात, सेव म्हादय सेव मुवमेंटाचे कार्यकर्ते आसात किंवा बाकीच्या राजकीय पक्षाचे फुडारी येतले. प्रेजेंटेशनूय आमी दाखयल्या कशा पद्दतीन फक्त म्हादय नॉर्थाकच न्हय तो कसो पद्दतीचो सावथा भितर खास करून सालावली डॅमाक उगे वाठारांत कसो ताजो इम्पॅक्ट पडपाचो आसा ती पुराय माहिती प्रोजेक्टरांतल्यान आमचे एक्टिविस्ट तुमकां दाखोवपाची आसा. म्हजी नमळायेची मागणी आसा सांग्या वाठारांतल्या लोकां कडेन, नमळायेची मागणी आसा गोंयभरांतल्या वाठारांत काम करपी म्हादय खातीर सगळ्यां कडेन की तुमी सगळ्यांनी बरोबर 4:30 वरांचेर सांग्या बस स्टँडाचेर आमी मेळया आनी ह्या जाहीर सभेक आमचो तेंको म्हादय खातीर आसा हें दाखोवन दिवया. हांव विनंती करतां सगळे सांगेकारा कडेन सगळे प्रत्येक सांगेकारा कडेन की फाल्यां तुमी हाजीर जावचे. ह्या मिटिंगाक फाल्यां भाग घेवचो. ही मिटींग जशी मेशू बाबान सांगला तशी इट्स नॉन पॉलिटिकल. ही पॉलिटिकल न्ही बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मिटींग इज यू आर विल सी different political party leaders coming on one forum under one banner, different activists of Goa coming under one banner, and different NGOs of Goa will be seen under this banner, all under the banner of Save Goa, Save Mahadev movement. And this is just a awareness meeting, not any political meeting as told. आपल्या दर एका व्हिडिओतल्यान सरकाराक प्रश्न करपी वास्कोचो समाज वावुरपी शंकर पोर्चेचो नवो व्हिडिओ मुखार आयला. बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयांत आनी मानसोपचार हॉस्पिटलांत भाजीपाव वेगवेगळ्या दरान विकतात. हें तांणी ह्या व्हिडिओतल्यान लोकां मुखार हाडलां. उपचार घेवपाक आयिल्ल्या लोकांक GMC इतलो म्हारग पाव कित्याक विकतात असो प्रश्न तांणी केला. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत म्हारग विकपी पावाचो दर कमी करचो अशी मागणी लेगीत तांणी ह्या वेळार केल्या. माझ्या वाटेन एक पाव हा ह्या उजव्या हातीन, दुसरो पाव हा दाव्या हातीन. ओके. आणि आयज हे जे आहा न्हू हांवें जो आतां एक धरला न्हू हो प्लेकार्ड, हो GMCचो पाव 8 रुपया आणि IPHB हॉस्पिटल आहा न्हू तेचो पाव 5 रुपया. मग इतलो भेदभाव कित्याक रे? आयज GMCन कितलो लोक येता खबर आहा तुका? आनी मरे सगळोच लोक श्रीमंत येना थंय. 80% मरे लोक बाबडे गरीब. एक आवय मरे आपल्या भुरग्यां कडेन थंय मरे हॉस्पिटलान आसता आनी केन्ना केन्ना तेंचे कडेन पयशेय नासता, कळ्ळें तुका? आनी ह्या टायमार तुमी 50 रुपयांचे GMCन भाजी विकता न्हू, तुमी खावंक पावतले रे पयशे ते? खावंक पावतले? हांव लोकांकूय सांगता ते GMCतली भाजी खावं नाका. कित्याक जाणा इतली म्हारग भाजी तुमी जे विकतात न्हू ती भाजी मरे GMCचो स्टाफ खाता.
ते पुलीस बाबडे ड्युटेक आहात ते खाता, लोक खाता, ते वॉचमॅन बाबडे गार्ड आहात न्हू ते खाता कितें रे. आनी हे जे सगळे आहा न्हू हेंचो पगार मरे 15 ते 20 हजार रुपया, आनी ते मरे बजेटाचेर चलता. 600-700 रुपया सुद्दां म्हयन्याचे मरे तांकां इफेक्ट करता, कळ्ळें तुका. आनी ह्या टायमाचेर तुमी थंय जे पाव, जो पाव मार्केटान 4 रुपयान 5 रुपयान पाव मेळटा न्हू, तो पाव 8 रुपया विकतात. 8 रुपया विकतात. नालायक कास्ताच्या न्हू, खावंक पावतले रे पयशे. दिसाक जर 2000 लोक एक पाव घेवन गेले जाल्यार 6000 रुपया जाले मरे, म्हयन्याक 2 लाख जाले मरे. खंय रे, खंय खावंक पावतले तुमी रे हे पयशे इतले हरामाचे. हां, GMC कितें 5 स्टार हॉटेल तें, IPHBन पाव 5 रुपया मरे. आनी GMCन कित्याक रे इतलो म्हारग. हांव सगळ्या रिपोर्टरां कडेन मागता की वचून तेंच्यांनी चवकशी करपाची म्हणून. GMCन कितें भांगर विकतात तुमी, भांगर विकतात कितें रे. पळय हो GMCचो पाव आनी हो IPHBचो पाव, कळ्ळें तुका. 8 रुपया आनी 5 रुपया इतलो भेदभाव कितें कितें रे. हां, ते गरीब बाबडे जे लोक हॉस्पिटलान, ते हॉस्पिटलान 5 स्टारान रावंक येनात, ते गरीब बाबडे ट्रिटमेंटाक येतात थंयसर. आनी ते GMC कॅन्टिना पेक्षा मरे भायर जे गाडे आहात न्हू ते परवडले. एकदां लोकां कडेन 10 रुपया ना, 5 रुपया ना आसून आई चल तूं मागीर पळोवया म्हणटात. फुकट सुद्दां लोकांक जेवण दितात ते एक टायमाचेर. कितें रे, मनीसपण आहा तांकां. पूण तुमी GMCन जो धंदो करतात न्हू ताका मनीसपण ना. तुमी नरभक्षी जाल्यात, लोकांक मरे सोपोवन काबार करून उठल्यात नुस्तें सारके. हांव सगळ्या मिनिस्टरां कडेन मागता हेचेर लक्ष. ताळगांव दुर्गावाडी शिगम्याक सुरवात जाल्या. दुर्गावाडी ताळगांव विठ्ठल मंदिराच्या कुशीक एका कुडींत श्री दामोदर देवाचो जागृत जागो आसा. गुढीपाडव्याच्या 5 दिसां आदीं देवाक कुडींतल्यान भायर काडून गुढीपाडव्याक देवाक परत देवाच्या कुडींत हाडप अशी ताळगांव दुर्गावाडीच्या थळाव्यांची मान्यताय आसा. आनी गुढीपाडव्या दिसा ताळगांव दुर्गावाडीक धुळवड लेगीत जाता. परंपरे प्रमाण गुढीपाडव्याच्या 2 दिसां आदीं गांवांत हौशी नाटकां जातात. अंदू 20 तारखेक प्रेम करा रे प्रेम करा आनी 21 तारखेक संगीत सौभद्र अशी नाटकां आयोजीत जातली. गोमंत विद्यानिकेतनाचे साहित्यिक आणि हेर पुरस्कार जाहीर जाल्या. कमलाक्ष प्रभुगांवकारांच्या मातीला सुगंध फुलाचा ह्या कथा संग्रहाक, सुभाष जाण हांच्या शिंपण आणि महेश पारकराच्या विचार विश्व ह्या लघुनिबंध संग्रहाक अंदूचो साहित्यिक पुरस्कार फावो जाला. 25 मार्चाक सांजेच्या 5 वरांचेर आयोजीत कार्यावळीत हे पुरस्कार भेटयतले. फक्त सांताक्रूजच्याच न्हय तर पुराय गोंयभरच्या शेतकारांक सरकारान सवलती खाला दरेका शेतांत दुरीग भरून दिवची अशी मागणी आपणे शेतकी मंत्री रवी नायका कडेन केल्या अशी माहिती सांताक्रूजचो आमदार रुदाल फर्नांडिसान दिल्या. सरकार तुमच्या दारी ह्या उपक्रमा अंतर्गत शुक्रारा शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांताक्रूजच्या शेतांच्यो समस्या बेगीनूच सुटावे करून दितले अशें आश्वासन दिल्ल्याचें आमदार रुदाल फर्नांडिसान सांगलें. काल एज पर गव्हर्मेंट डिसिजन कितें जालें, रवी नायकाक मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर ताका हिंगा धाडलो आमच्या मिनेज ब्रागांजावालान लोकांचे व्यूज घेवपाक. उद्यानाचे प्रॉब्लम आसा आनी तेजे व्यू घेवपाक आनी हांव गेल्लो आमचे सांताक्रूजचे प्रॉब्लम घेवन आमच्या लोकांक घेवन आनी खुबशे प्रॉब्लम थिंगासर डिस्कस जाले आनी सॉल्वूय जाले. आनी मेन प्रॉब्लम म्हणजे हो फेन्साचो आनी ताका एका मॅश फेन्सिंगाची गरज आहा. आनी ही आमच्या सांताक्रूजानूच न्हू आख्ख्या गोंयांत तर अशी तर ही फेन्सिंगाचे फेसिलिटी तर दिल्यो. आतां कितें जाता, सबसिडी जी मेळटा न्हू 90% सबसिडी मेळटा ती कितें जाता, पयले पयशे घालचे पडटा आनी मागीर तुका मेळटा तेन्ना खूब टायम वयता आनी थोड्यांक तितली मेळना. मेन त्या प्रॉब्लमाक लागून लोक शेतकार फुडें सरना. ताका लागून हांवें एसेंब्लीनी तेन्ना प्रपोजल घातलेलो आनी काली हांव उलयलो तेन्ना डायरेक्टर सगळे हाडले आनी आमचो ऑनरेबल रवी नायकी तोय आहलो मिनिस्टर आनी तेणें मागीर आमकां तुवें एश्युरन्स दिले की 90% जी सबसिडी दिवंक पडटा
ती मायनस करूनच 10% दिवपाची कळ्ळें न्हू. आनी तेणी सांगलां ते अरेंजमेंट करतले न्हू कंपनी कडेन लोन कितें करून ते तेंचे 10% दिवपाक तर केले जाल्यार म्हाका दिसता अशें खुबश्या लोकांक बऱ्याक पडटलें. कित्याक फेन्स तर घालीत की हे स्ट्रे पळय एनिमल्स आसता ते तिका भितर सरोंक पावचे ना. आनी तो मेन रिजन हिंगा लोक शेत रोयना. आनी हे तर आख्ख्या गोंयांत तर अशें दवरत जाल्यार आमचे गोंया आमचे सेल्फ सफिशियंट आसतले आनी आमकां 3 पिकी काडूंक मेळटल्यो. सारकें तेंचे इन्फ्रास्ट्रक्चर मात बांदूंक जावो. शुक्रारा सरकारी प्राथमीक शाळा मदला वाडा केरी हांगच्या ल्हान भुरग्यां खातीर बाजार डे आयोजीत केल्लो. हातूंत भुरग्यांनी व्हडा उमेदीन प्रतिसाद दिलो. भुरग्यांक भाज्यांची आनी हेर वस्तूंची वळख जावची तशेंच विकपा संदर्भात हिशोबाचो समज येवचो ह्या हेतान हो बाजार डे आयोजीत केल्लो. ह्या बाजार डेक भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर शिक्षकांनी तशेंच पालकांनी लेगीत तेंको दिलो. बाजार डे आसा. सगळ्या भुरग्यां खातीर ह्या टिचरीन ह्या स्कुलान बाजार डे दवरिल्लो आसा. म्हणजे वर्साक आसता तो. आनी त्या बाजार डेच्या निमित्तान भुरग्यांक शिकोवंक मेळटा की वजाबाकी जावं बारीक बारीक जी गणितां आसता ती कशी करपाची, जावं पयशांचो हिशोब कसो करप, जावं खंयच्या दुकानार गेलो जाल्यार ते हिशोब कसो कितें करप. म्हणजे तेंची चड फसवणूक जावंक जायना म्हणून ही एक बाजार डे तांकां शिकोवपा खातीर आसा. सत्तरीच्या ब्रह्मकर्मळे वाठारांत प्रसाद खाडीलकारांच्या घराच्या आवारांत 11 फुटाचो किंग कोब्रा धरपाक सर्पमित्र प्रदीप गवंडणकर हांकां यश आयलें. उपरांत वाळपय रान खात्याच्या अधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण वाटायल्ल्या किंग कोब्राक सुरक्षीतरित्या रानांत व्हरून सोडलो. हवामान बदलाक लागून सध्या सोरोप भायर सरतात देखून लोकांनी सादूर रावचे अशी शिटकावणी सर्पमित्र प्रदीप गवंडणकारान दिल्या. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या उदका मार्गां वयली फेरी सेवा सक्षम करपा खातीर सरकाराचे यत्न चालू आसात. खर्चीक आसल्यो तरी रो फेरी बोटी सुरू करपाची सरकाराची संकल्पना आसा. पारंपारीक फेरी सेवे वयलो ताण कमी करपा खातीर येता त्या 6 म्हयन्यां भितर 2 रो फेरी बोटी हाडटले अशी माहिती न्हंय येरादारी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. प्रशासन तुमच्या दारी ह्या उपक्रमा खाला लोकांची गाराणी आयकून घेवपाक मंत्री फळदेसाय शुक्रारा दिवचले आयिल्ले. तुम्ही पळयतात की जेन्ना फेरीज येतात तेन्ना फेरीजा भितर 3 ते 4 व्हेकल वतात. जर कोणी मस्ती केल्यार 3 वयर वचना, तो आडवी घालून रावलो जाल्यार 3 आसात. हे रो फेरीज म्हणटा ते आमी एक नवो कॉन्सेप्ट हाडला आसा. ताका मातसो खर्चीक आसा. म्हणजे एका बरोबर एक 10 व्हेकल्स भितर आयली 4 व्हिलर आनी ती भितर सरता आसतना त्या रॅम्पा वयल्यान स्ट्रेट आयले. मदीं आनी परतीपाची बी कांय ना. आडले मदीं ताका इंजीन ना, ताका टॉपाचेर इंजीन आसतलें किंवा भितर आसतलें. मदीं फ्लॅट ग्राउंड आसतलो कळ्ळें न्ही. ताचें प्लॅटफॉर्म आसा पळय न्ही, ती 10 व्हेकल 12 व्हेकल एका बरोबर वतली, एका बरोबर आयली आनी सरळ दिशेन गेली. ताका डबल इंजीन किंवा 4 इंजिनां आसतलीं. आनी ते इंजीन म्हणजे हांगच्यान फेरी आयली ती टर्र करून घुंवना, हांगा लागली, हांगच्यान गाडी आयली ती फुडल्यान रावली, ती गाडी टर्न बी मारपाक जायना. हांगच्यान आयली थिंच्यान चुम करून गेली. म्हणजे फेरीचो राउंड मारपाचो तो चुकलो, गाडयां भितर येवन कार घुंवडायतात तेंय चुकलें. म्हणजे डबल एफिशियन्सी आनी 500 पटीन चड स्पिडीन आमचे व्हेकल्स मुवमेंट जातलो.
सो आम्ही हे इम्प्लिमेंट करतात. 1-2 आम्ही पहिले घेतले एका 6 महिन्या भितर आणि त्याच्या नंतर हे सक्सेसफुल झाले जर जायत आमचे रॅम्स बरे झाले आमचे ताका जेन्ना पळय हे मेळटा भरती सुट्टेचेर आमकां एक्सपिरियन्स करपा खातीर आनी मागीर त्यो रिप्लेस आमी कन्वेन्शनल फेरीज विथ रोरो फेरीज करतले. सो तांचे प्रयत्न खूब आसात. नवे फेरीज आमी आनी 1-2 हाडटले आनी तुमकां सबस्टिट्यूट करपाकूय पळयतले. ह्यो कन्वेन्शनल फेरीज आतां 2 आमकां परत 3 महिन्या भितर मेळटात. ज्या जाग्याचेर लागता आमी 2 हांव आयल्या नंतर 2 फेरीज घेतिल्ल्यो, एक शिवनेरी म्हणून आसा आनी एक सह्याद्री म्हणून आसा. त्यो डबल स्पिडीन वतात, तांकां डबल इंजीन घाल्ले आसा. जशे आमच्या दिल्लीचे नरेंद्र मोदीचे आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताचे डबल इंजीन सरकार आसा तशें डबल किंवा 4 इंजिनां घालून फेरी सक्षम करपाचे. जे कन्वेन्शनल फेरीज आसा त्यो आमकां रिप्लेस करपाक जाय म्हणून त्या आदाराचेर आमी काम करपाक पळयता. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान हालींच जाहीर केल्ल्या आंकड्या प्रमाण गोंयांतल्या 9वी आनी 10वी वर्गांतल्यान चल्यांचे शाळा सोडपाचें प्रमाण चलयां परस दुपेटीन आशिल्ल्याचें केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान केल्ल्या सर्वेंतल्यान मुखार आयलां. हाचेर गोंयच्या शिक्षण तज्ञांनी आपली मतां उक्तायल्यात. आयकयात. आयजूच टायम्स ऑफ इंडियाचेर जो एक न्यूज येयल्लो आसा की ड्रॉप आवट रेट गोंयची आनी एकूण भारताची हे चल्या मदीं जी रेट जर पळयली जाल्यार ती तशी समान आसा. म्हणजे नॅशनल लेवलचेर जी ड्रॉप आवट रेट आसा बॉयजांची ती तितलीच गोंयांनी ती रेट आसा. खूब चिंताजनक गोश्ट आसा. पण हेजी 2-3 कारणां जर आमी जर पळयलीं जाल्यार एक कारण जें दिसता की 8वी पर्यंत सगळे भुरगे पास अंडर चायल्ड रायट टू एज्युकेशन ह्या धर्तेचेर जे 8वी पर्यंत पास करप भुरग्यांक जेणे करून तांकां अभ्यास करपाची संवयच कमी लागता आनी मागीर 9वेक फेल जावप 10वेक फेल जावप हो प्रकार जाता. हें एक कारण तेजें दिसता म्हाका. दुसरें कारण अशें आसा की बरेचशे फॅमिली अश्यो आसा की तेंचें फर्स्ट जनरेशन आत्तां शिकता आनी फर्स्ट जनरेशन शिकल्या कारणान शिकपाचो माहोल जो आसा त्या घरांनी त्या फॅमिलींनी हो ना आनी त्यामुळे बरेचशे ड्रॉप आवट्स जाता 10वी नंतर. तिसरें कारण आनी हें म्हत्वाचें कारण अशें दिसता म्हाका 12% जी रेट म्हटलेली आसा ड्रॉप आवटाची तितूंतल्यान बरेच टक्के हे मायग्रंट फॅमिलीज ज्यो आसा तेंचे आसतले कारण तेंचे कडेन आधार कार्ड गोंयचें आसता त्यामुळे ते कन्सिडर करता आसतना गोंयचे केले आसतले. पण बरेचशे आमी जेन्ना पळयता तेन्ना 10वी नंतर कोण ड्रॉप आवट जाता 9वी नंतर कोण ड्रॉप आवट जाताले हे मायग्रंटाचे भुरगे जे आसा ते ड्रॉप आवट जाता. कोणूय आसूं तो पण ड्रॉप आवट जावप ही चिंतेची गोश्ट आसा. मोर दॅन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्वॉलिटी एज्युकेशनल डेवलपमेंट हें जें आसा तेजेर आमचें लक्ष आसपाक जाय. आतां नवीन जी एज्युकेशन पॉलिसी येयल्ली आसा तेज्या अंतर्गत खूब बदल जाल्ले आसा आनी तितूनच्यान म्हाका दिसता हे ड्रॉप आवट रेट्स जे आसा ते कमी जावपाक मदत जावंक शकता जर ती नवीन एज्युकेशन पॉलिसी वेवस्थीतपणे जशी मांडल्या तशी इम्प्लिमेंट जाली जाल्यार. गोंयच्या शाळांतल्यान 9वे 10वेक जी भुरगीं शाळा सोडटात तातूंत चल्या भुरग्यांचें प्रमाण चलयांच्या मानान दुपेटी परस चड आसा. आतां हो प्रश्न शाळांचो हो प्रश्न शिक्षण खात्याचो पूण मुळात इतलीं भुरगीं आनी इतले चले शाळा सोडटात हें आमकां सांगलें कोणें केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय. कारण केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान प्रत्येक शाळेक एक विशिश्ट असो वळखीचो नंबर दिला ID दिला आनी ताजेर सगळी म्हायती घालची पडटा. आतां ते म्हायती प्रमाण तांणी 21-22 ह्या वर्सा खातीर ही परिस्थिती सांगल्या. आतां म्हज्या पळयात मार्च 22 गोंय बोर्डाचो 10वेचो रिजल्ट 93% लागलेलो 92.75%. आनी जाल्यारय बी तो एक रिजल्टाचो विक्रम बोर्डाचो आनी हो भुरगीं गळटी जावपाचो विक्रम हे दोनूय विक्रम गोंयान केले. आतां ह्याचे बाबतींत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान सांगलें गोंयचें शिक्षण खातें उलयता तर तें उलयत ना.
म्हणटकच अशें जाता कित्याक ह्याचो अभ्यास करप कोणी? आमचे कडेन शिक्षण खात्याची रचणूक आसा, ADI म्हणून आसात, मागीर आमचे कडेन झोनल ऑफिस म्हणून आसा, आनी मागीर एक एकाडेमिक्सचो डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून आसा. आनी हे सगळे लोक ह्यांचो हो प्रश्न न्ही. बरें, शाळांचो विचार केल्यार शाळा समूह म्हणून आसा, मागीर एक सुपर स्कूल कॉम्प्लेक्स म्हणून आसा, मागीर एक तालुका स्कूल कॉम्प्लेक्स कमिटी म्हणून आसा, डिस्ट्रिक्ट म्हणून आसा, राज्याची म्हणून आसा. तांचो प्रश्न हो न्ही. पालक शिक्षक संघ आसा, शाळांच्यो शाळा वेवस्थापन समित्यो आसा, ह्या सगळ्यांत भितर पालक आसा. हांकां कोणाक तरी आपले शाळे खातीर किंवा आपल्या गांवा खातीर बाबा हो प्रश्न अशें दिसता तर ते विचार करता तर शिक्षण खात्यान तशे तरेची रचणूक आनी तशे तरेची वेवस्था मांडणी केल्या तर हें कांयच जायना. म्हणटकच प्रश्न असो की एके वटेन शाळांनी इतले बरे रिजल्ट लागतात, बोर्डाचो इतलो बरो रिजल्ट लागता, शाळे खातीर पॅरा टिचर आसात, स्पेशल टिचर आसात, मागीर कावन्सिलर आसात, आनी इतलेंय करून ह्या भुरग्यांचे प्रश्न सुटनात. मजा अशी आमचे कडेन रेमेडियल टिचींग घेतात, कित्याक कॉलम भरपा खातीर. पण रेमेडी कित्याची तेंच खबर नासता. कारण भुरग्याचो प्रत्येक भुरग्याचो प्रश्न कितें हें सोदून काडिनासतना जर तुमी रेमेडी घेतली जाल्यार ती कसली रेमेडी जातली. म्हणटकच आमकां अभ्यास करपाची संवय ना, आमकां रचणूक आसा ती जाग्यार दवरपाची संवय ना. वाळपयच्या अवर लेडी ऑफ लुड्स पॅरिश यूथ स्कुलाचो एक भुरगो सुंदर कोंकणी गीत गावन आयकतल्यांक मग्न करता. ताणें गायिल्लें कोंकणी गीत गोंयकारांक खूब भावलें. ताका लागून बरेच लोकांनी हो व्हिडिओ शेअर केल्ल्यान प्रसार माध्यमांचेर सध्या हो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाला. आमी आयकुया माणकुल्या भुरग्यान सुंदर रितीन गायिल्लें कोंकणी गीत. येपो एक चेडू अप टू डेट नेसन येता, पळोवंक ते सुंदर दिसता, म्हाका पळय पळयता. योगो 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 बाय, कित्याक बाय तूं लोसता, जसो संवसारान लोसता तो वेता तुय फसता. हाय 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 हल्लो हल्लो, क्या मांगता बोलो बोलो, मुझी बारी सिनेमा चलो, तोंड बंद कर क्रेजी फेलो. हाय हाय हल्लो हल्लो, क्या मांगता बोलो बोलो, मुझी बारी सिनेमा चलो, तोंड बंद कर क्रेजी फेलो. आदल्याचे बार चेडे चेडवांक पळय तुज गोड गोडे, गरजे भायर काबार करून कित्याक पळयताय नोकरे. आवच नको म्हज्या फाटल्यान कित्याक असले बोकडे, उसल्यो बोकड्यो पळय तूं चेडे, पिशे जाता रोकडे. हाय आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.